हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो वाखाणणीचो देव. तिची थाय आमी आसा आनी आमी सदांच तेका मान दिवंक जाय. आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्यां वरवीं, कित्याक तो बरो आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भावयणान देवान आमकां परतून एकठांय केल्या. ताका वाखाणुया, ताका दिनवासुया. कित्याक तो आमचो जण एकल्याचो मोग करता. आनी ताणें आमकां एक जिवीत दिला आनी तें जिवीत सदां काळचें आसा. सासणाच्या सासणांक तगतत असलें. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणुया, अन्य भाशेन ताची स्तुती करुया. लिहिनमा कोरहिनमा कारामांदरे मेहिताराबा. शिखिनमा कोरहिनमा केराबो शिंतारामा कियाराबा. ओब्रेहिनमा कोरहिनमा कारामांतरामा सिकात्रलांदो. हालेलुया. जुदाचे पुस्तक 1 आणि 19 ओळ आमकां सांगता, हेच मनीस फूट घालतात ते सैबा प्रमाणे चलतात, तांकां आत्मो ना. पूण तुमी म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगाक थीर रावात. आनी आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपले काकुतीन सासणाचे जिवीत दितलो ते घेवन तयार रावतात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां देवाचे उतर कितें सांगता? हे अशे मनीस येतले निमाण्या दिसांनी, जे मनीस फूट घालतले आनी ते सैबा प्रमाणे चलतात. जादवी वळ सांगता, ताणी तुमकां सांगला निमाण्या दिसांनी आपल्या खोट्या वंटवण्या प्रमाणे चलतात तसले मनीस दिश्टी पडटले आनी ते तुमची फकाणां करतले. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी देवाच्या सता वांगडा चलता देखून आमचे जायते लोक फकाणां करतात. जायते लोक फकाणां करतात. तांकां दिसता कितें की आमी कितें तरी वेगळे करता आनी आमी 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 कुशीन आसा अशें तांकां दिसता. आनी हेच ते मनीस आसात जे फूट घालतात आनी सैबा प्रमाणे चलतात. ते पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलनात. पूण त्या देवाचे उतर सांगता, तेंचे भितर देवाचो आत्मो ना आसा. पूण जी कोण देवाचेर विश्वास दवरतात ताणें आपले पवित्र भावार्थाचेर जिवीत बांदून पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरून देवाच्या मोगाक थीर रावंक जाय. कित्याक पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, सोमयान आमकां एक सासणाचें जिवीत दवरलां आनी जर आमी आमच्या भावार्थान आनी आत्म्यान भरून आसत जाल्यार आमी त्या जिविताचे दायजे आसा. निमाण्या दिसांनी अशे जायते मनीस येतले जे आमची फकाणां करतले, आमकां अपमान येतले, आमकां त्रास दितले. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचे उतर सांगता, खुशाल जायात. कित्याक एक वर्ती मजुरी आमकां देवान दवरल्या आनी ती मजुरी जावन आसा सर्गीचे रास. सदांच मतीन दवरात मोगाच्या भाव भयणांनो. देवाच्या सतान चलतात जाल्यार तुमकां हे सगळे सहन करूचे लागतले, सगळे भोगूचे लागतले. जेजू क्रिस्तान भोगले, तेच्या शिसांनी भोगले आनी हांव आनी तूं देवाचो एक शीस आसा जाल्यार आमकां पासून हे सगळ्यांचो वचचें पडटलें. पूण जो कोण ह्या परिस्थितीन देवाच्या उतरा वांगडा देवाच्या आत्म्यान भावार्थान थीर रावतलो, तोच सोमयान आमचे पासून आपल्या काकुतीन तयार केलेल्या सासणीक जिवीत चलतलो. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी आमकांच प्रश्न विचारुया, खरेंच त्या सासणीक जिविताचो हांव दायजी आसा कितें? हांव त्या सासणीक जिविताच्या वाटेन आसा कितें? हांव त्या सताच्या वाटेन आसा काय म्हाजी वाट ह्या संवसारा प्रमाणे आसा आनी ह्या संवसाराच्या वाटेन हांव आसा? मोगाच्या भाव भयणांनी, खूब महत्वाचें आमच्या जिवितान आसा, खूब इम्पॉर्टंट आसा. घडये आयज आमकां अपमान मेळटले, आमची फकाणां जातली, पूण सदांच मतीन दवरात आमकां इनाम आसा आनी तो इनाम आमकां खंयच्या मनशा कडसून आसा.
आमचे भितर आमचो जीव जेजू ख्रिस्त येता आमेन आणि तेका देखून आमी जिव्या देवाची उपासना करता आमी जिव्या देवाक दिता आमेन आयच्या देवाचे उतर घेयात कितें भाशेन पयलें जुवांचें पत्र पयलो हवेसूर आनी पांचवी फर्स्ट जॉन chapter 1 verse 1 amen आणि देवाचे उतर पळयत कितें म्हणटा ताचो संदेश आमी ऐकला आनी तुमकां परगट करता तो ह्योच आमेन कितें म्हणटा ताचो संदेश आमी ऐकला आनी तुमकां परगट करता तो होच देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सोवे कसलोच काळोख ना आमेन देवाचे उतर सामर्थ्यशाली आसा आनी ह्या उतरान आयज आमी ब्लेस आसा देव म्हटल्यार उजवाड आमेन हें सदांच मतीन धरा देव म्हटल्यार उजवाड आसा आनी ताचे सोवे कसलोच काळोख ना आमेन पळयात जर देव उजवाड आसा आनी तेचे भितर कसलोच काळोख ना आसा तर आमी उजवाडाची भुरगीं आसा आनी आमी उजवाडाची भुरगीं आसा देखून आमचे भितर कसलोच काळोख ना आसा आमेन पळयात जायते जाण आपल्या जिवितान उजवाडाक पसंत करतात न्हू काळोखाक जायते जाण उजवाडाचो मोग करतात पूण न्हू काळोखाचो हे उजवाड आनी काळोख हे कितें जावन आसा आमकां दिसता सकाळचो दीस आसा म्हटल्यार उजवाड रातचो काळोख आसा म्हटल्यार काळोख पळय बाबा हे उजवाड आनी काळोख हे एक स्पिरिच्युअली आसा आमेन जेजू ख्रिस्त म्हणटा हांव ह्या संसाराचो उजवाड आसा आमेन सो जेजू ख्रिस्त जर संसाराचो उजवाड आसा जाल्यार जेजू ख्रिस्तान क्लियर म्हटला तुमी पासून ह्या संसाराचो उजवाड आसा आमेन जेजू ख्रिस्त जसो आमकां सांगता जर आमी संसाराचे उजवाड आसोंक जाल्यार आमकां पायलेपणान रावंक वसोंक जायना आमचे भितरलो उजवाड दुसऱ्यांका सांगचो पडटलो हालेलुया पळयात बाबा जायत्या जाणांका खबर ना उजवाड म्हटल्यार कितें तें बायबल क्लियर म्हणटा उजवाड म्हटल्यारूच देव आमेन हालेलुया पळयात जायतीं जाणां आयजून पासून उजवाडाक सजवंक ह्यो उजवाड तोच आसलो जो संसार रचतना ह्यो उजवाड तोच आसलो ज्या वेळार संवसारान येयलो मनशां ह्यो उजवाड तोच आसा आयज बापाच्या उजव्या हातीक बसला आमेन आनी ताचें नांव जेजू ख्रिस्त आमेन पण जायत्या जाणांका सांगल्या भाशेन उजवाडाची सगळीं जाणां मोग करतात सगळ्यांका जावं उजवाड आसलें पूण देवाचें उतर सांगता आमी उजवाडाचो मोग करता पूण उजवाडाच्या वाटेन आमी चलता आनी देखून आमी उजवाडाच्या वाटेन चलना ना देखून आमी आदालताक पडटा कित्याक आमी उजवाडाच्या वाटेन चलना ना पूण काळोखाच्या वाटेन चलता पळयात उजवाड आनी काळोख ही देवान सेपरेट केल्या उजवाड आनी काळोख ही एक करूंक ना ही वेगवेगळी केल्या कित्याक उजवाडान तुका दिश्टी पडटा काळोखान तुका दिश्टी पडना म्हणटा उजवाडान हे जाणवलं तर आमकां उजवाडान दिश्टी पडटा काळोखान दिश्टी पडना पळयात उजवाडान तुका तुज्या जिवितांतली खरी पातकां दिश्टी पडटा जर उजवाड आसा ती तुका खरी पातकां तुवें केलेली तुका दिश्टी पडटा पूण काळोखान तुवें कितकी पातकां केली जाल्यार तुका दिश्टी पडना देखून पयली कोरिंथकरांचो अवेसर 4 आनी 4 चॅप्टर 4 वर्स 4 कितें म्हणटा ह्या काळच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्या तांची मनां कुड्डी केल्या हेचो अर्थ कितें जावन आसा हेचो अर्थ ह्या काळाच्या देवान तेंकां सत साजमाना जावन तेंची मनां कुड्डी केल्या ज्या वेळार मनां कुड्डी जाता त्या वेळार तुमी कोणाकूय कितकेंय सांगात तेंकां सजमचेत ना कित्याक ते ब्लायंडनेसचे स्पिरीट जावन आसा हे एक आंधळेपणाचे स्पिरीट जावन आसा मनशांनी दोळ्यांनी पळयतात पूण तेंकां सजमचें ना हालेलुया पळयात सेम जशें
आदामान ज्या वेळार पाताक केले आणि पाताक केले उपरांत एवेक आणि सजमाने आम्ही पातकी आसावती आणि त्याच वेळार तांकां सजमाले आम्ही विंगळी आसावती. Praise the Lord. पूण तसो पळोवंक गेल्यार आदाम पयलोय विंगळो आसलो, एवाय पयली विंगळी आसली, पूण पयली तांकां सजमोंक ना. कित्याक तेंच्यांनी आत्मीक दोळे बंद आसले, आत्मीक दोळे तेंचे उगडे नासले. Praise the Lord. तांकां बरें आनी वायटाचें गिन्यान नसलें, पूण ज्या वेळार बरें आनी वायटाचें गिन्यान येयलें तेंचे दोळे उगडे जाले. आमेन. Praise the Lord. पळय जिवितांत सगळ्यात म्हत्वाची आसा तुम्ही उजवाडाची भुरगीं जावंक लावली. Praise the Lord. बायबल क्लियर म्हणटा उजवाडाची आनी काळोखाची भुरगीं ती सजमतली, कित्याक तेंच्या चलण्या वरवीं तेंच्या चाली वरसून ती सजमतली. Hallelujah. John chapter 2 verse 5 क्लियर म्हणटा जो कोण देवा सवे आपूण आसा म्हूण सांगता तेणे जेजू चल्लो तशें जावचें. तेणे जेजू चल्लो. पळयात जायते भाशेची आमकां देवाची उतरां सजमोंक येता, जायते भाशेची, पूण सगळ्यांत म्हत्वाची आसा जसो जेजू चल्लो तशें आमी चलोंक जाय. जसो जेजू रावलो तशें आमी रावंक जाय. जसो जेजू आपल्या जिवितांत ह्या पृथ्वीचेर आसतना जिवीत सारलें तशें आमी जावंक जाय. पळयात आयज आमच्या जिवितांत आयचोय दीस गेलो, म्हणटा फाल्यांचोय दीस वयतलो, अशे दीस येतले वयतले. पूण सदांच मोटिंदारान तुमी एक एक दीस एक एक वगत रॅप्चरच्या लागीं पावल्यात. रॅप्चरच्या लागीं एक एक दीस रॅप्चर तुमच्या लागीं आहा. बायबल क्लियर म्हणटा 1 Thessalonians chapter 5 एक ट्रम्पेट वाजतली आणि पयली मेल्ली जिवंत जातली आणि सेकंड ट्रम्पेट बायबल म्हणटा आणि जी संवसारांत आसा जी जेजू सांगलाक आसा तांकां जेजू वयर उबारून वयतलो आनी ती सगळीं जाणां अंतराळांत वयतली. This is the rapture. This is the rapture. Greek word harpazo. Harpazo म्हटल्यार कितें? उबारणे, वयर उबारून घेणे, वयर उबारून. आनी ही वस्त बेगीत जातली. कित्याक जसो आमी बायबला प्रमाणे जर टायमलायन करतात जाल्यार तर ती टायमलायन ह्या वर्सांनी पुरी जायत आसता, ह्या वर्सांनी पुरी जायत आसता. सो पळयात इम्पॉर्टंट आसा जसो जेजू चल्लो तशें आमी चलचें. जसो जेजू चल्लो तशें आमी चलचें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John chapter 2 verse 6 जो कोण देवा सवे आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशें आपूण चलचें. आमेन. God bless. God bless. Thank you Jesus ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासत सरीस्पर देवा. तुजी उतरां सामर्थ्यशाली आनी तुजी उतरां घटायेची. जेका सजमता तो आपलं जिवीत बदलता, जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी ती झाडाची फांद दुसरी खाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.